इंडस्ट्रियल फिल्डान आसा. सो हांव म्हाजे लोकल्सांक कितें मागता बाकी लोकल सिस्टम सुद्दां की तेंच्यांनी ह्या हितून येवपाचें ह्या फिल्डान. नाजाल्यार म्हाजो ह्यो आमचो ह्यो बिझनस आसा तो म्हाज्या डॅडीन सगळो सेटअप केल्लो. सगळं रॅपो बीन सगळें तेणें केलें. आयज नाटेकर म्हणून नांव आसा बिकॉज ऑफ माय डॅड. बट कंटिन्यू लास्ट हांव 15 इयर्स जाले हांव करता. हांव म्हाज्या युथांकी फक्त मागता की ह्या बिझनसान येवपाचें. एग्रीकल्चर वा खंयचे पेरिशेबल बिझनस आसा नुस्त्याचो धरा नाल्यार भाजीचो वा फ्रुटाचो हांव मागता की चडशे चड आमच्या युथांनी येवची. आनी बाबान सदांच म्हणून आहलें की जॉबान कांय ना. गव्हर्मेंट जॉब जर करीत जाल्यार यू गेट लिमिटेड सॅलरी. सो बिझनसान तुका तुजी जाय तुजी मेहनत जी करता ती तुज्या खातीर करतलो. तुका जाय एक्सपांड करूंक शकता. म्हणजे जॉबाक वयपाचें पण सायड बाय सायड जर जाता जाल्यार बिझनसान जर करूंक शकता जाल्यार ऑलरेडी काम करता. म्हापसा यार्ड बांदून ऑलमोस्ट 42 इयर्स जाले. आमकां हांगासर 40 वर्सां जाली हांगासर बिझनस करता. आनी तुमी जर आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर जर पळयत जाल्यार सगळो आदलो चडसो आसा. सो न्यू प्रोजेक्टा प्रमाणे ऑलरेडी द न्यू प्रोजेक्ट हॅज बीन प्लॅन. सो न्यू DPR बीन तेजो सगळो काडलेलो आमी सेंटर हाका धाडलो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक धाडलेलो आसा. सो त्या हितूनसून न्यू प्रोजेक्टान येतलो. सो न्यू फॅसिलिटीजूय येवपाचे आसा. 2 वर्सां भितर एक बऱ्यापैकी जावपाक सरकारान खरें म्हटल्यार सब यार्ड बांदून खरेंच बरें केलें. ही कल्पना अशी आसली की गोंयचे काही लोक जे आसात तांकां म्युन्सिपाल्टीची दुकानां मेळूंक ना. तांकां भितर सब यार्डान दुकानां मेळची. तेंच्यांनी वेव्हार करचो, होलसेल करचो, बाजारांतल्या दुकानांत माल सप्लाय करचो. जे एग्रीकल्चरल प्रॉडक्ट आसता ते तेंच्यांनी सप्लाय करचे ही संकल्पना आसली. परंतु झाले विपरीतच. आता सिजरसून माल येता, मार्केटानूय वयता, बाजारानूय वयता, परंतु जे धंदो करूंक जाय भुरगे आमचे गोंयकार जाय त्या जाग्यार आमचे गोंयकार भुरगे आसली दिसना. हांव नको गोंयच्या भुरग्यांनी घेतला आनी तांकां वाड्याक दिलें. परंतु पळोवंक गेलो पण अशें दिसता की चडशे भायले लोक येवन बिगर गोमंतकीय लोकांनी देवस्थान मांडलां. अशें स्थान मांडलां. तेणें आपलें स्थान घट्ट केलां. गोंयकार सगळ्याच बाबतींत फाटीं रावतात आनी दुसऱ्यांक चान्स दितात.